नाट्य लेखन असत, नाट्य सादरीकरण असत किंवा नाटकाच्या वेगळे तांत्रिक बाजू असत, गोंयकारांनी आजपर्यंत समर्थपणान पेलल्यात आणि नाटकाच्या प्रचारांत आणि प्रसारांत भौगोलिक योगदान दिला. कोंकणी नाटकाची बुनियाद तर गोंयांत आसाच, पण वांगडाच अख्ख्या महाराष्ट्रात जी नाट्य चळवळ चवरली फुलली तातूंय बी गोंयकारांचे भौगोलिक अशें योगदान आसा. पुंडलीक बाब नायक आसात, आधुनीक कोंकणी नाटकाच्या संदर्भात आमी उलयतना, जावं दत्ताराम बांबोळकार आसात आनी कितलेशेच लेखक आसात, उदय बाबांचे कर्णपर्व आसा, अशा कितलेशाच लेखकांनी स्वतंत्र कोंकणी नाटक त्या वेळाचेर रचले. आता काही दिसांनी कला अकादमीची राज्यस्तरीय कोंकणी नाट्य स्पर्धा जावपाची आसा. जवळजवळ 31 नाटकां निमण्या वळेरेंत आसात, तातूंतली 17 नाटकां अनुवादीत आसात. हाचो अर्थ जो आसा की कोंकणी समाज, कोंकणी नाटका कडेन संबंधित जो घटक आसा तो कोंकणी नाटकां रचताच, स्वतंत्र नाटकां रचतात, पण ताचे बरोबरच हेर भासांतली किंवा कन्नड भाशेंतली आसात, मराठी भाशेंतली आसात, बरी नाटकां वेंचून काडून ती कोंकणींतल्यान अणकारीत करून सादर करपाचें बी योगदान कोंकणी नाटकाक दीत आयलां. आयज डॉक्टर प्रदीप बोरकर हे एका अष्टदासी व्यक्तिमत्वान, जे स्वता एक चित्रकार आसात, दोतोर तर आसातच, एक चित्रकार आसात, स्वता नाट्य लेखक आसात, अनुवादक आसात, नाट्य कलाकार आसात आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे एक उमेदी व्यक्तिमत्व अशा तरेच्या एका बहुदासी अष्टदासी व्यक्तिमत्वाची 4 अनुवादित पुस्तकां, अडेचो लोकपाल, माय मरपाकच जाय, जावय खोशी, माय घालता दोशी आणि माणे लागले आणि गुमशण काढले, ही 4 अणकारीत पुस्तकां आयज संजना पब्लिकेशनाच्या वतीन प्रकाशित जातात. संजना पब्लिकेशनाचे श्री दिनेश बाब मणेरकारांचे कडेन मागतात आणि आयचे कार्यावळीचे मानेश सोयरे, डॉक्टर राजय पवार आणि श्री श्रीधर कामत बांबोळकार, त्याचप्रमाणे लेखक डॉक्टर प्रदीप बोरकर हांकां घेवन मातशें येवचें. आयचे घटकेक संजना पब्लिकेशन्स ही प्रकाशन संस्था ही फकत कोंकणी भाशे भितरच न्ही, जाल्यार हांव म्हणन की सबंद भारता भितर अशी एक प्रकाशन संस्था आसतली जी सातत्यान ऑन एन एवरेज आठवड्याक एक फावटी अशें म्हणया पुस्तकां प्रकाशीत करता. आणि ह्या पुस्तकां प्रकाशीत जावपा भितर ज्येष्ठ लेखक उदय बाब आसत, ज्ञानपीठ पुरस्कारान सन्मानित भाई मावजो आसत, किंवा हांगा आमचे मदीं देविदास कदम सर आसात, तांच्या सारख्या ज्येष्ठ आणि सर्जनशील लेखकांची पुस्तकां आसात, किंवा म्हज्या सारख्या नवोदित लेखकाची पुस्तकां आसात. ही पुस्तकां वेगळ्या विशयांवयली, विज्ञान धरून तंत्रज्ञान आणि शिक्षण अशा वेगळ्या विशयांवयली कथा, कादंबरी, नाटकां, कविता अशी वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांची पुस्तकां सातत्यान उजवाडाक हाडपाचें काम करता. आणि दिनेश बाब मणेरकार आणि खेरीतपणान रिटायरमेंटाच्या उपरांत आणि पुरायपणान 24 तास ह्या पुस्तक प्रकाशनाच्या आपल्या वावरां भितर तांणी आपल्याक झोकून घेतला. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां येवकार दिता आणि तांचे कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक तांणी येवकार दिवचो. सगळ्यांक तुमचो संजना पब्लिकेशन्सच्या वतीन आणि डॉक्टर प्रदीप बाब बोरकार हांचे वतीन माय मोगाचो येवकार. आज दोतोरांनी 4 पुस्तकां हांगा लोकार्पण जातात. नाटक हे कोंकणी आसता, गोंयकारांक नाटकां मदीं कोंकणी आवडटा आणि अणकारीत नाटकां आवडटा. दोतोरान बरी सिलेक्ट करून ही नाटकां ट्रान्सलेट केल्या आणि तुमच्या भेटेक हाडल्या, ह्या खातीर दोतोराक परबी पावतात. मराठीतले नाटक हे अशें मानतात की मराठीतले नाटक हे सदांच गोड आणि ते नवे प्रयोग करपी नाटकां बरयतात आणि ती नाटकां आज कोंकणीक येतात अणकाराच्या रुपान. ही आमच्या खातीर एक खोशयेची गजाल. कोंकणी पुस्तकां आज मेरेन गोंयकारां मेरेनच उरताली, किंवा चडांत चड मंगळूरकार किंवा केरळांतले जे कोंकणी लोक आसात तांचे मेरेनच उरताली. आणि संजना पब्लिकेशन्सा एक वेगळो विचार केला हालीं तेंपार की कोंकणीतली पुस्तकां ओरिजिनल जी आसा ती वेगवेगळ्या भारतीय भाशांनी वचची, सो दॅट पुराय देशाक कळपाक पावतलें की कोंकणीतलें साहित्य खंय पावलां. जरी आमची भाशा ही खूब हालींची भाशा, आमी 450 वर्सां पोर्तुगेजाच्या शेकातळा उरले आणि तेन्ना आमकां भाशेचो विकास करपाक मेळ्ळो ना. पूण गोंय स्वतंत्र जालें आणि नंतर जे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, त्या स्वातंत्र्य मेळ्ळे उपरांतच्या काळ जर आमी बाकीच्या भाशांच्या इतिहासा कडेन जर जुळयलो जाल्यार कोंकणी भाशान आय वूड से की खूब मोठी प्रगती केल्या.
आणि पण ही प्रगती जी आम्ही आमच्या कोंकणी भाशेक केल्या ती दुसऱ्या भाषांतल्या त्या लोकां मेरेन जर पावली ना जाल्यार ती भारतांतल्या इतर साहित्यिकांक आणि वाचकांक कळना कोंकणी खंय आसा म्हणटात. देखून आमचो म्हजो प्रयत्न आसा तो संजना पब्लिकेशन्साची पुस्तकां कन्नड, मल्याळम, तामीळ, हिंदी, इंग्लिश आणि बंगाली ह्या भाषांतल्यान ट्रान्सलेट जावची आणि ती एका बरोबर जावची. कारण कार्मेलीन सारखे पुस्तक जेन्ना उजवाडाक आयलें ताका साहित्य अकादमी मेळ्ळो पूण तें इतर भाशांनी ट्रान्सलेट जावपाक ताका खूब काळ गेलो कारण आमी तसो ताका पुश दिवना. पूण व्हडलें घर जें उदय बाबालें पुस्तक आसा त्या वेळार हांवें हो विचार केलो आनीक म्हाका ट्रान्सलेटराची साथ मेळ्ळी. जायते ट्रान्सलेटरांनी आपूण जावन पुस्तक आपल्याक ट्रान्सलेट करपाक जाय अशें म्हणून परवानगी मागली. तातूंत तें कन्नडांत जालां, तेलुगू जालां, मल्याळम जावपाचे वाटेर आसा. त्या भायर तें आतां हिंदीक वतलें, इंग्लीश ऑलरेडी जालां आनी तामिळाक वतलें फुडाराक, बंगालीक वतलें. सो आमची पुस्तक ताजे फाटोफाट तांची जी दुसरें जें हें आसा कातर रे भाजी तेंय पुस्तक ह्या मार्गान वतलें. आमची जी बरी पुस्तकां आसात ती बेगोबेग ह्या सगळ्या भाशांनी पावची हो हावेस संजना पब्लिकेशन्सान आपल्या मनाक दवरला आणि त्या खातीर फुडाराक घडये हांगच्या लोकल भाशेंतली जी पुस्तकां ज्या गतीन येताली, ज्या स्पिडीन येताली ती स्पीड मातशी घडये देंवत फुडाराक. पूण ट्रान्सलेशनांतली अणकारीत जाल्ली पुस्तकां सगळ्या भारतीयांच्या भेटेक डेफिनेटली येतली. हांव परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. दोतोराक आयची परबी भेटयता ह्याचे 4 नाटकांचे लोकार्पण केल्ल्या खातीर, लोकार्पण जाता ह्या खातीर. आनी आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त श्रीधरबाब बांबोळकार, खडेघाट नाटककार वेळांत वेळ काडून आज हांगा उपस्थित रावल्यात. तांचे येवकार दिता. मानाचे सोयरे डॉक्टर राजय पवार, एक बरे नाट्यलेखक आणि बरे नाटकी मनीस. तांच्या मनात जर बसलो जायत जाल्यार हासले शिवाय रावूं नजो अशे 2 मनीस म्हज्या फ्रेंड सर्कला मदीं आसात. एक राजय पवार आणि एक संजय तळवडकार. वातावरण कितलेंय सिरियस आसूं आजच सकाळी हांव आनी भास्कर सर एका प्रोग्रामाक आशिल्ले तेन्ना मेळिल्ले. होच विशय आयलो आनी ताणें म्हळें स्मशानां असल्यार बसून हसयता मरे लोक. इतले तांचे मदीं विनोद भरला आणि तांचो विनोद तांच्या लेखनांतल्यान येता. हांव तुमचो चड वेळ घेना. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करून दिनेश बाब. तुम्ही जो हावेस उक्तायला कोंकणी भाशेंतली पुस्तकां हेर भासांनी वचची म्हणून त्या हावेसाक यश मेळो अशें आमी मागतात सगळ्यांच्या वतीन. कारण कोंकणी साहित्य जेन्ना दुसऱ्या भाशेंत पावतलें तेन्नाच ताची गिरेस्तकाय सबंद भारतीय समाजाक समजोवपाक पावतली, कळपाक पावतली. आयज दोतोर प्रदीप बोरकारांची 4 अणकारीत पुस्तकां हांगा उजवाडाक येतात आनी 4 नाटकांची. आनीक जशें दिनेश बाब मणेरकारांनी सांगलें की राजय नाटकी म्हणून आमी गोंयकार तशें पळोवपाक गेल्यार कमी जास्त प्रमाणात दरेक गोंयकार हो नाटकीच, ताच्या रक्तांतच नाटक आसा. आनीक तो मागीर प्रत्यक्ष जिवना भितर नाटकी नासत एखाद्याक. आनी ताजें बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार डॉक्टर प्रदीप बोरकार आनी राजय पवार अर्थांत बाई बांबोळकार आसा हांगा. आनी प्रत्यक्ष जिवना भितर मागीर आमी नाटक केन्नाय करचे नात पूण आमच्या सगळ्यांच्या आंगा भितर नाटकाचो तो लिपिल्लो गुण आसताच. आनी तोच म्हाका दिसता दोतोर प्रदीप बोरकार हांचे मदीं आसा. आनीक तातूंतल्यान ती कळकळ जी आसा कोंकणी आनी सगळ्यांत म्हत्वाची कितें आसा की 4 पुस्तकां आयज उजवाडाक येता ही खुशालकाय न्ही, ती आसाच. पण ताचे बरोबर की एका काळाचेर जेन्ना हौशी नाटक आसत किंवा व्यावसायिक नाटक आसत गोंया भितर मराठी नाटक अशे तरेची समजूत आशिल्ली. अशा वेळाचेर ज्या लोकांनी प्रयत्न केले आनीक प्रयत्नपूर्वक आनी जाणीवपूर्वक कोंकणी नाटकां रंगमाचयेचेर हाडपाची वावर केलो. तातूंत भितर लेखनाच्या हातूंत भितर आमी कर्णपर्व नाटकाची हे जर घेतली बुन्याद जर धरली जाल्यार ताजे उपरांत जी नाटकां आयलीं तातूंत पुंडलीक बाब नायक आसत किंवा भाई बांबोळकार हांचे सगळ्यांचे योगदान आसात. पण डॉक्टर प्रदीप बोरकार हांच्या सारक्यांनी गांवांनी जी नाटकां जातात हौशी नाटकां ती कोंकणीत जावपाक जाय ह्या अट्टहासांतल्यान मराठींतली नाटकां अनुवादीत केली.
आणि तांची जी नाटकां जी अनुवादीत जाल्ली आसा ती सगळी अशी गांवांनी सादर केल्यात, स्पर्धेनी बिनी. आणि तातूंतल्यान कळटा की तांची कळकळ की कोंकणी नाटकां जावपाक जाय ही, आणि तातूंतल्यान आयज ही 4 पुस्तकां उजवाडाक येतात. अशा वेळाचेर आमचे मदीं नाटकाच्या संदर्भांतले 2 अशी व्यक्तिमत्वां ज्यांनी नाटकांक खूब योगदान दिलां अशी आयज मुखेल सोयरे आणि एक मानाचे सोयरे म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसात. फाटली 6 वर्सां खेरीतपणान कोंकणी नाटकांच्या दिग्दर्शनाच्या मळाचेर वेगळे वेगळे प्रयोग करपी आणि राष्ट्रीय मळाचेर कोंकणी नाटकाची ताकद सादरीकरणाच्या नरेंतल्यान हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान दाखोवन दिवपी श्रीधरभाई बांबोळकार आमचे मदीं आसात. हांव मागतां श्रीमती नीता प्रभुदेसाय यांचे कडेन तांणी भाई फुलांनी येवकार दिवचो. कला अकादमीच्या नाट्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य आशिल्ले डॉक्टर राजे पवार हांकां फुलांनी येवकार दिया. मागतां श्रीमती नीता प्रभुदेसाय यांचे कडेन तांणी राजे सरांक फुलांनी येवकार दिया. प्रदीप बापोरकर हांकां फुलांनी येवकार दिया. संजना पब्लिकेशनाचे श्री दिनेश वामनेरकार. संजना पब्लिकेशनाच्या परंपरेक धरून सूत्रसंचालकाकय एक मानाचो हें आसता बुके, तो नीताबाईन अनंत अग्नीक भेटोवचो म्हणून मागता. दिनेश बाबान कांय अशे परंपरा घालून दिल्यात त्यो मोडपाक जायनात, कारण हांव एका कार्यावळी पुरतो सूत्रसंचालक आसतलो, मागीर मनाक पटो ना पटो ती परंपरा मुखार व्हरपाची आसता, आनी तातूंतल्यान हो बुके स्विकारला तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन. चडांत चड देव बरें करूं. आणि आता पुस्तकाचे प्रकाशन ताचो खीण. आज 4 पुस्तकां उजवाडाक येतात. तातूंत एक अडेचो लोकपाल हे मूळ मराठी नाटक पु ल देशपांडे ह्या एका ज्येष्ठ नाटककाराचे 16 मे 2004 ह्या दिसाक श्री शिवी देवालय बोरी हांगा उत्सवाच्या निमतान डॉक्टर प्रदीप बोरकार आणि सांगात्यांनी ते सादर केल्ले. त्या उपरांत माय मरपाकच जाय हे मराठींतले अशेच आनी एक ज्येष्ठ असे नाटककार प्रदीप दळवी हांचे नाटक 26 जानेवारी 2012 दिसाक श्री शांतादुर्गा संस्थान कवळे हांगा उत्सवाच्या निमतान दोतोरांनी त्यांच्या सांगात्यांनी सादर केल्ले. जावं एक खोशी माय घालता धोशी, नांव सुद्दां कितली सुंदर पळयात. म्हणजे नाटकाचें नांव आयकूनच लोकांनी नाटकाक वचपाचें आणि मागीर नाटक पळोवन खुशाल जावन घरा येवपाचें, अशी कॅची अशी नाटकाची नांवां. म्हणजे ही अनुवादीत न्ही नांवां, ही हांकां गोवन फ्लेवर दिल्लो आसा, दोतोरान कोंकणी फ्लेवर दिल्लो आसा. जावं एक खोशी माय घालता धोशी हे नाटक 20 मे 2001 वर्साक श्री शिवी देवालय बोरी हांगा दोतोरान त्यांच्या सांगात्यांनी सादर केले. जाल्यार माणे लागले आणि धुमशाण काढले हे नाटक 4 मे 2002 ह्या दिसाक लोलये गांवांतल्या केशव देवालया कडेन तांणी सादर केले. आता बोरये जी नाटकां सादर जाल्ली तांणी अणकारीत केल्ली ती समजूं येता की तांचो गांव मूळ गांव. आता लोलये सारख्या गांवा कडेन तसो डायरेक्ट संबंध नासून तांची नातलग आसात थंय मान्य करूनय डायरेक्ट संबंध नासून त्या गांवांच्या उत्सवांनी नाटकां सादर जावपाच्या नदरेंतल्यान सुद्दां दोतोरान ही नाटकां अनुवादीत केली आणि आयज ती पुस्तकाच्या रुपान प्रकाशीत जातात. हांव मागतां म्हाचे वयले सगळ्या मानेस्तां कडेन तांणी ह्या 4 पुस्तकांक उजवाडाची किरणां दाखोवची. ह्या समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात मानाचे सोयरे म्हणून डॉक्टर राजे पवार. सद्याक गोंय कला अकादमीच्या नाट्य विभागाचे प्राचार्य म्हणून ते काम करतात. ताच्या आदी 6 वर्सां शासकीय महाविद्यालय केप्यां हांगा कोंकणी विभागाचे मुखेली म्हणून तांणी वावर सांबाळ्ळा. तांचो साहित्याच्या नदरेंतल्यान पिंड हो कवीचो जाल्यारय तांणी नाटकां रचल्यांत आणि ती नाटकां खेरीतपणान हौशी नाट्यभुंयेचेर रंगभुंयेचेर खूब लोकप्रिय जाल्यांत. तांचे प्रयोग वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी गोंयांत तर जाल्यातच गोंया भायरय बी तांचे 6 प्रयोग जाल्ले आसात. दिनेश बाबान राजे बाबाक नाटकी म्हणलो आणि हांव एकच एग्जाम्पल सांगता. राजे बाबा हो कितलेशेच आमी गोंयकार म्हणटकीच सांजचे इल्लेशें घेवपाक बसप म्हणटा तें आमचें आसताच, ती आमची परंपरेचो आमी विचार करता येना. पूण राजे बाब वेगळे वेगळे तरांच्या लोकां बरोबर बसला, पूण राजे बाबान आयज म्हाका दिसता आयज पर्यंत सोऱ्याचो थेंब सोडया सोऱ्याचो वास लेगीत घेतिल्लो आसना. पूण कला अकादमीच्या नाट्य स्पर्धेक तांणी केल्लो बेबद्याचो रोल हो अप्रतिम. युट्यूबाचेर आसा, मुद्दाम पळयात. राजे पवार कितें मारल्यार मेळटलें राजे सर? न्ही, युट्यूबार राजे पवार टेन्शन फ्री म्हणून मारात. आणि राजे पवारान पळय जो बेबद्याचो रोल केला, ज्या मनशान लायफांत सोऱ्याचो थेंब सोडक वास घेतिल्लो ना अशा मनशान बेबद्याचो रोल करप, आणि तो बी इतलो पावरफुल. खरें म्हळ्यार बेबदे सुद्दां म्हाका दिसता जलस जाल्ले आसतले त्या नाटक पळोवन.
आनीक राजा बाबाचें जमले रे जमले नांवाचें एक नाटक आयिल्लें ताजो एक ल्हानसो उगडास सांगता आनीक मागीर तांकां उलोवपाक आपयता. जमले रे जमले खूब लोकप्रिय अशें नाटक आनीक बेजिकली ड्रायव्हर आनी कंडक्टर क्लिनर आसता तांच्या जिवितावयलें नाटक. आनी नाटक बरयता आसतना त्या ड्रायव्हरांची जीण जी आसा ती पुरायपणान आपल्याक कळची म्हणून राजा बाब जवळ जवळ म्हाका 6-7 म्हयने फोंड्या टू मडगांव कॅबिनात बसून ताणें प्रवास केला आनी कांयच ड्रायव्हराक कांयच कळनासतना म्हणजे तें नाटकच एके तरेचें. अशे तरेचे लेखना भितर आसात, दिग्दर्शना भितर आसात, कलाकार म्हणून आसात, नाटकांत आपलो पुराय जीव घालपी पुराय प्राण ताचे खातीर ओंपपी अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व. आनीक आमच्या बरे नशिबान आज ते नाट्य विभागाचे प्राचार्य म्हणून नाट्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून तांची नियुक्ती जाल्ली आसा. हांव तांकां येवकार दिता आनी मागता तांचे कडेन ह्या वेळार आपलें उलोवप. माचेर उपस्थित आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आनीक नामनेचे रंगकर्मी आनी एकाच गांवांत रावतात आमी एकाच तालुक्यात रावतात श्रीधरभाई बांबोळकार आयचे जशे उत्सव मूर्ती म्हणया अशा पद्दतीचे आमचे नाट्यलेखक डॉक्टर प्रदीप बाबोरकार, आमचे संजना पब्लिकेशनाचे सर्वे सर्वा दिनेश बाब मणेरकार, गोयचे नामनेचे सूत्रसंचालक आणि तसेच शिक्षण तज्ञ आणि एक बरो आमीग आमचे बाह्यग्नी सभाघरांत बशिल्ले आमचे राष्ट्रीय पुरस्कार जोडिल्ले एडवोकेट उदयबाब बेंब्रे, देविदास बाब कदम आनीक हेर सगळे मानेस्त. केन्ना केन्ना उलोवपाक येता त्या वेळाचेर दडपण येता तेन्ना ते दडपण येवपाक एक कारणीभूत व्यक्ती आसता ती म्हणजे सूत्रसंचालक. तो केन्ना केन्ना ज्या झाडा वयल्यान आमकां देवप कठीण जातलें ज्या खांदये वयल्यान त्या खांदयेर व्हरून बसयता आनी मागीर एक तर उडी मारची पडटा वा देंवता आसतना बरीच कसरत जाता तेंच्या तशीशी अवस्था म्हजी जाल्या. सगळ्यान पयलीं तुमकां परबी ह्या चारय पुस्तकां खातीर. आनी ही चारय पुस्तकां खूब दीस म्हाका ही बरीच पयलीं पावली आनीक सगळीं पुस्तकां म्हाका बरे तरेन वाचपाक मेळ्ळी. हांव तसो डायरेक्ट पुस्तकाचेर उलयना पूण तुमकां सांगता की अणकार नाटकाचो करता आसतना खंयच्यो गजाली ध्यानांत घेवपाक जाय हें आमच्या दोतोर प्रदीप बाब बोरकाराक बरे पैकी समजला हाची जाणीव जाले बगर रावना. ही सगळ्यात पहिली गजाल एक अणकार करपाच्या नदरेंतल्यान म्हाका एकदां याद जाता पु ल देशपांडे एकदां एका आपल्या उलोवपांत सांगतालो की कोणी तरी एकल्यान मराठींतल्यान एका नाटकाचो मराठी भितर अणकार केलो एका भायल्या नाटकाचो आनी तें चडशें म्हणजे ज्या देशान बर्फ बी पडटा अशा तरेच्या प्रदेशांतली ती स्टोरी आनी त्या भाशेंतलें नाटक. आनीक तुला आठवता का आमी दोघे जाण चालत होतो दादरहून येत होतो आणि तेव्हा बर्फ पडत होता अशें बी म्हणून तातूंत भितर ट्रान्सलेशन केल्लें खंय. आतां घडये म्हणजे पु ल देशपांडेची स्टायल पळयली जाल्यार थोडीशी अतिशयोक्ती आसूंकय येता ना अशें न्ही पूण अणकार करता आसतना वा रुपांतर करता आसतना खंयच्याय साहित्य प्रकाराचे बारीक सारीक गजाली ज्यो आसात त्यो विचारान घेवच्यो पडटात. ह्या चारय जी नाटकांची पुस्तकां जी आसात हांच्या बाबतीन एक गजाल ही बरी की तांचे ह्या नाटकांचे प्रयोग जाल्यात आनी उपरांत पुस्तक काडलां. आनी नाटक एक असो साहित्य प्रकार जे सादरीकरण केले शिवाय ताका पूर्णत्व फावो जायना. म्हणजे नाटक बरयलें आनी ताचें पुस्तक काडलें जाल्यार खुबशे फावटी तातूंत भितर मिस्टेकी उरूं येतात. आमी PES कॉलेजीन हांव जेन्ना शिकतालो त्या वेळार आमी कला अकादमीच्या स्पर्धे खातीर एक एकांकिका वेंचून काडिल्ली ती म्हणल्यार आजी मर्णकटो. आनी मर्णकटो आमी बसयली बी आनी मर्णकटो आतां फाल्यां आमी परां आमी करपाचें जाल्यार आयज आमी रंगीत तालीम सगळें हें लावन सेट लावन तशी तरेन केली जाल्यार त्या वेळार आमकां एक टॅक्निकल गजाल आमकां आयली ती म्हणजे तातूंत भितर खूब फावटी ब्लॅकआउट्स आसात. म्हणजे तो झोपडेन रावता आनी थंय तो रातीचो सीन आसा म्हणटकीर तो दिवो ताजे कडेन पेट्टा परत दिसाचो सीन आसा परत सेम झोपडेन कट टू तसो आसा परत दिसाचो आसा म्हणटकीर ती पेटिल्ली चिमणी कितें करची हो मोठे आमचो प्रश्न निर्माण जालो कारण ती व्हरता आसतना दिसता ती पालयली जाल्यार परत पेटोवची पडटली. अश्यो खुबश्यो गजाली जातकीच आमी मागीर पुंडलीक बाबाकच मेळ्ळे जाल्यार पुंडलीक बाबान मागीर आमकां सांगलें की तें एक्चुअली रेडिओ खातीर बरयल्लें नाटक नभोनाट्य. ज्या जाग्याचेर नभोनाट्य बरयता आसतना
लेखकाक खुबशे मेकळेपण मेळटा. कितलेय सीन घाल आरतून परतून, एक सीन एअरपोर्टाचेर, दुसरो सीन रेल्वे स्टेशनाचेर, पूण नाटक बरयता आसतना थोडेसे दिग्दर्शकीय नदरेंतल्यानय बी लेखकाक विचार करचो पडटा. पूण ऑफकोर्स दिग्दर्शक जे आसात ते असल्या सगळ्या गजालींचेर मार्ग काडपाक हुशार असतात. म्हणूनच तर नाटककार वेगळो आनी दिग्दर्शक वेगळो आसता. आमचे कडेन हो ट्रेंड आसा. ह्या नाटकांची एक समानताय म्हणजे ही सगळी नाटकां जी आसात ती म्हणजे ही ऑलमोस्ट सगळी जी आसात ती फार्सिकल नाटकां आसात. फार्स. आणि पयलीं पासून म्हणत आमी आयकत आयल्यात की दुसऱ्याक रडोवप सोंपें पण हसोवप कठीण आसता. आणि हांसोवपाची जबाबदारी ज्या वेळार घेतात ते शिवधनुष्य पेलप खंयच्याय नाटककाराक, दिग्दर्शकाक, कलाकाराक हे कठीणच आसता. सो त्या नदरेंतल्यान ही तांणी अशी नाटकां वेंचून काडल्यात आणि घडये तांकां ती शिव्या नाटक करता आसतना तांणी ह्यांचो प्रभाव लोकांचेर कशे तरेन पडिल्लो त्या काळाचेर. कारण हातूंतली खुबशी बबन प्रभूची बी नाटकां हांवें बी पळयल्लीं. झोपी गेलेला जागा जाला पळयला. इवन आमचे अशाच स्वरुपाचे मागीर एक झोपा आता गुपचूप पाटोळेचें तेवूय नाटक पळयल्लें. किंवा अंमलदार जें नाटक आसा पु ल देशपांडेचें आनी तें खूब सुंदर पद्दतीन तांणी त्या नाटकाचे अनुवाद केल्ले आसा. पु ल देशपांडेचे नाटक रुपांतरीत करप म्हणजे खऱ्यांनी शिवधनुष्य पेलप अशें हांव मानतां. कारण तांची उतरां जीं आसात ती अशे तरेन मेजून मापून आयिल्लीं आसतात. एक उतर मायज नासता, एक उतर उणें नासता. आनी नेमकें तें कोंकणीन करता आसतना खूब तेंपा उपरांत म्हाका म्हणजे आमी जशी शणै गोंय बाबाची रुपांतरीत नाटकां वाचतात वा वाचल्यात वा ती आमकां वाचतकीच कळटा की ही तांणी जे मेन्शन केलां त्या जाग्याचेर की मोलियराच्या अमक्या अमक्या नाटकाचो हो रुपांतर वा अणकार अशें म्हणून ती जर पेपान नाशिल्लें जाल्यार आमकां कळचेंय ना की मोगाचें लग्न जें आसा तें दुसऱ्या भाशेंतल्यान आमच्या कोंकणी भाशेंत हाडलां म्हणून नाटक. इतलो जबरदस्त तो अनुवाद आसा. तशेंच तरेचो अनुभव म्हाका ही नाटकां वाचता आसतना आयलो आनी ताचे खातीर हांव तुमकां परबीं दिता दोतोर. कारण हातूंत भितर खूब उतरां जी आयज म्हणजे भाशेचो शिक्षक जाल्ल्या कारणान हांव त्या नदरेंतल्यान ही नाटकां वाचलीं की हातूंत भितर खुबशीं विसरायेर गेल्लीं किंवा आयच्या पिळगेच्या जिबेर नाशिल्लीं अशीं उतरां भितर आयल्यात. आतां ती तांणी जाणीवपूर्वक घेतल्यात काय तांणी तांचो बाजूच तसो बरोवपाचो तें हांव नकळत. पूण कोणीय फुडाराक जेन्ना अभ्यास करतले भाशेच्या नदरेंतल्यान खंयच्याय साहित्य कृतीचो रचनेचो जाल्यार तांकां हातूंत भितर खुबशीं नीज कोंकणी उतरां जी आज वापरा भायली जाल्यात वा अशें हांव म्हणन की आयची जी पिळगी आसा नवी पिळगी तांचे जिबेर जी सट करून दिसना म्हणजे भुट्टाणी मारप किंवा रोपेर उतर म्हाकाय खबर नाशिल्लें. हांव जेन्ना म्हज्या PhDच्या निमतान जेन्ना हांगा भटकळ अभ्यासाक गेल्लो त्या वेळाचेर तांचे कडेन उलयता आसतना तातूंतले एक दोग जाणां सांगले की आपूण रोपेर म्हणून नवायती बोली भितर. आनीक रोपेर म्हणटकीर ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें की आमी गोंयांत वताले कपडे विकपा खातीर. सो आतां रोप उतर आमचे कडेन तशें क्रिस्ती बोली भितर आमकां आयकूंक मेळटा. रोप दुलावा, रोप सुकूंक घातला अशा पद्दतीचो. पूण तो रोपेर जो आसा तें उतर आमचे कडेन हांवें केन्ना आयकूंकच नाशिल्लें. पण ह्या नाटकांनी आमकां तें मेळटा. आयची पिळगी जेन्ना आमी विचार करतात तांकां ह्या उतरां खातीर जायते फावटी लायव्ह डिक्शनरीचो आदार घेवचो पडटलो. लायव्ह म्हणजे घरांतले जे कोण जाणटे मनीस आसात ते तांचो आदार घेवचो पडटलो. झाकप किंवा फाफाराव ही जी उतरां आसात भितर आयल्यात तातूंत भितर आनी खूब आसात. म्हणजे हांवें ती सगळी नोट करून इवन पोलको उतर फॉर दॅट पर्पज. पोलको उतर आमी आयकल्यार आतां बरोच तेंप जालो कानार पडल्यार पूण तें तुमच्या नाटकां भितर आसा. आनी त्या नदरेंतल्यान ही नाटकां म्हणल्यार कोंकणी भाशेंतल्या उतरावळीचें एक रिवायवल म्हणया वा प्रिजर्वेशन म्हणया त्या नदरेंतलो डॉक्युमेंट म्हणूनय हांव ह्या पुस्तकां कडेन पळयतां. ही जी म्हणजे अमकेंच पुस्तक अशें हांव म्हणना हातूंत तांची ती ओगवती शैली आशिल्ल्या कारणान तशे तरेची उतरां भितर आमकां मेळटात. आनीक एट द सेम टायम आमकां हातूंत काम्र, सेक्रेतार, विस्त, फार्दामेंत, लिसेंस, सेग्रेत, भुतांव कितलींशींच उतरां आमकां पुर्तुगेजींतल्यान ताचो उल्लेख ताणें सुरवातेकय म्हणला की हातूंत भितर आपणें पुर्तुगेज उतरांचो वापर केल्लो आसा. दिनूच्या सासूबाई, राधाबाई तशें फामाद नाटक. पूण एक टेम्पटेशन जाता ह्या वेळाचेर की नाटक अणकारीत खूब जाणांनी तशें केल्लें आसा तें. पूण तें करता आसतना नांवाचोय बी
तशाचो तसो अणकार करचो म्हणून. पूण म्हाका तांची ही एक गजाल खूब आवडल्या की तांणी ताका कोंकणी बाज चडोवन कोंकणी भाशेंतलो ताका पुरायपणान तो भेस चडोवपा खातीर तें नांव पसून म्हणजे जशें माय मरपाक जाय किंवा जावय खोशी माय घालता दोशी, माणे लागले आनी धुमशण काडले हें उतर आसा. आतां माणे लागले आनी धुमशण काडले आतां हातूंत भितर ताच्या पुस्तकाचें कवर पळयल्यार आमकां कळटलें की तातूंत थंय तो भूलविद्या आमचो आबे फारियाचो हें जो आसा पुतो ताचो एक पुसटसो हें दिल्लो आसा त्या जाग्याचेर. पूण माणे लागप त्या वेळाचेर जी अवस्था जाता मनशाची, हांवें माणे उतर आतां हांव नकळो हें उतर आनी तें उतर सेम जाल्यार आमी ल्हानपणान हांव काणकोणा मामागेर वतालो त्या वेळाचेर नुस्तें धरता आसतना माण घालप म्हणून आसतालो प्रकार उदका भितर. तातूंत ते बिब्याचो दीग बी करून गोबर बी करून ते बोटीन आनी एक 5 मिनटां भितर सगळीं नुस्तीं वयर उफेवपा लागतालीं. पूण तशी ती पुरायपणान मेल्ली नासताली, म्हणजे ती हें जाल्ली आसताली, मांड लागतालो तांकां, घुवळे नासताली, घडये माणे लागप. सो त्या अर्थानूच हे माणे त्या घुवळे भितर ताका तो दवरता. आनीक एक गजाल जी आयच्या जनरेशना भितर म्हाका दिसना की जी आमकां खूब तांच्या पिळगे मेरेन दिसताली की आमकां दोतोर वा इंजिनियर जे आसात हे कोंकणी भाशेंतल्यान साहित्य निर्मणे खातीर मुखार येताले, बरयताले. आयच्या काळार म्हाका हें खूब खूब कमी अशें दिसता ह्या प्रमाणा भितर की ते मागीर कितें जाता की अरे आतां इवन 11वे 12वेक ते सायन्सान एडमिशन घेतलें की आतां हांवें साहित्याक सोडचीक दिवपाक जाय किंवा साहित्या कडेन म्हजो आतां कसलो संबंद उरपाक जायना अशा पद्दतीनय वागपी मेळटात. सो त्या नदरेंतल्यान तांणी कारण म्हाका म्हजे सारक्याक जेन्ना आतां जाचो उल्लेख केलो की जमलें रे जमलें त्या वेळाचेर हांव बसींतल्यान तो प्रवास करतालो तो जालोच, पूण तातूंत एका नाटकाच्या दुसऱ्या अंका भितर तातूंत पुरायपणान दोतोरके कडले सगळी उतरावळी आसात. सो हांव फोंड्या मागीर आमचो राजू बोरकार दोतोर जो आसा तो आनीक एक दोग जाण म्हजे इश्ट आशिल्ले तांकां वचून असोच सहज बसतालो तांचे कडेन उलयता केन्ना केन्ना ते आयडिया हॉस्पिटलान थंय वचून बसतालो आनी वेगवेगळे पेशंट येताले वताले. तातूंतले खुबशे कॅरेक्टर्स म्हाका त्या नाटकां भितर घेवपाक मेळ्ळे, खुबशे प्रसंगय घेवपाक मेळ्ळे. आतां तांच्या हातूंत भितर मेडिसिना कडेन रिलेटेड तशें डायरेक्ट व्हडलेशें कांय ना, पूण तुमचे कडल्यान एक तशे पद्दतीचें स्वतंत्र नाटक तुमच्या प्रोफेशनाचेर येवचें अशें हांव मागतां. कारण आयज जाचो उल्लेख केलो की 17 नाटकां आमकां अनुवादीत येता त्या सर्ती भितर दिश्टी पडटात. ते आतां हालींच्या तेंपार वांकडे वाडपाचें एक कारण म्हणजे कला अकादमीच्या नाट्य सर्ती भितर आतां अनुवादीत नाटकां खातीर वेगळे प्रायज दवरतात, अनुवादा खातीर दवरतात. म्हणजे अनुवादाची तितलीच गरज आसा आमकां, कारण विशय थंयचो आसता. जरी ते ह्या भाशेन हाडलें तरी विशय तो जो आसा त्या विशया कडेन आमकां संकळ वळख जावची ह्या नदरेंतल्यान. म्हाका नाटककार म्हणून आतां नाटक बरयतालो त्या वेळार चड कोण आपयनाशिल्ले, नाटक बरोवपाचें बंद केलां त्या वेळाचेर म्हाका नाटककार बी म्हणून आपयतात. कारणां वेगळीं आसूं येतात की हालीं दिसना मरे तूं अशें म्हणटात, डेली दिसता ताका कोण म्हणना दिसता मरे तूं डेली म्हणून असो भाग आसूं येतात. विनोदी नाटकांच्या बाबतीन एक गजाल ही आसा जी म्हाका सदांच खटकल्या, ती म्हणजे विनोदी गोंयांत जितले नाटकांचे प्रयोग जाले तातूंत भितर विनोदी नाटकांचे प्रयोगाच्या नदरेन म्हणटा खूब प्रयोग जाल्यात. आनीक जी हौशी रंगभुमी जी आसा त्या जाग्याचेर बारीक सारीक मनीस जो नॉर्मल गंभीर नाटक पळोवपाक थिएटरान पावना कोंकणीतलें तो विनोदी नाटक पळोवपाक त्या जाग्याचेर आसता जात्रे कडेन. इतलें आसून पसून जर खंयच्याय स्पर्धेक विनोदी नाटक केलां आसत जाल्यार त्या विनोदी नाटका कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन जो आसा तो आतां घडये बदलपाक लागला आसतलो, पूण आमचे कडेन तसो बदलिल्लो ना जो बदलपाक जाय. कारण म्हाका दोग जाणांनी म्हणिल्लें की तूं कला अकादमीच्या नाट्य सर्तीन तुजें विनोदी नाटक घालता आनी तूं नाट्य सर्तीचो दर्जो देंवयता म्हणून. सो त्या वेळार हांवें फट करून, म्हणजे हांव खुबशे फावटी तसो हजर जबाबी, हांवें फट करून सांगलें कला अकादमी ज्या दिसाक डिक्लेअर करतली की गंभीर नाटकांची स्पर्धा त्या दिसाक हांव नाटक घालचो ना, वा ती विनोदी नाटकांची स्पर्धा म्हणून एक वेगळी स्पर्धा घेतली जाल्यार त्या वेळाचेर तें नाटक थंय घालतले. पूण आमी नाटका कडेन एक नाटक म्हणून पळोवपाक जाय. मांडपाची शैली वेगळी आसता न्ही, म्हणजे जसो एक बापूय आपल्या चल्याक फकाणांनीच खुबश्यो गोश्टी सांगता आसतलो, सुदरावपाच्यो सुद्दां फकाणांनी. तेन्ना लोक म्हणटात कशें नाते पयलीं दोगांचे एकामेकाचे सामके बापूय पूत कशे दिसत नात, सामके बरे फकाणां करून रावतात. एक बापूय दोळ्यांचेरूच पुताक शिस्त लायता आसतलो सामको, ताजे बाबतीनूय बी म्हणटात बापूय बघ सारको बरी शिस्त लायला, सामके दोळे अशे गेले, ताणें कांय ना थंय सिरियस सामको असोच बसलो.
म्हणला हो फकाणां करून जो भुरग्याक शिस्त लायता तो वायट बापूय आनी सिरियसली जो भुरग्याक शिस्त लायता तो बरो बापूय असो भेद नासता. पण नाटकाच्या बाबतींत म्हाका अशे तरेचो अनुभव जायते फावटी आयलो. तरी आसून लेगीत हांवें विनोदा कडेन फारकत घेतली ना किंवा विनोद हो म्हजो तसो रक्तान आसा. हांव मागता की प्रदीप बाब बोरकार हांणी बी आमकां दोतोरान की ओरिजिनल एक विनोदी नाटक तुमचें आमकां पळोवपाक मेळचें, वाचपाक मेळचें, आयकुपाक मेळचें इतलें सांगून हांव परतून एकदां तुमकां परबी भेटयता. खरें म्हणल्यार हातूंतले एक दोन प्रसंग वाचतलोय आशिल्लो, पूण खास करून तुमकां उल्लेख करता की अडेचो लोकपाल नाटकां भितर हरिभट नरुभट जे तांणी हाडल्यात भितर, कारण ते मूळ हातूंत तशें नात. सो तातूंत भितर गोंयच्या भटी बोलीचो ज्या पद्दतीन ताणें सुंदर तें मांडलां न्ही तें वाचपा सारकें आसा. हांवें 2-3 फावटी तरी ते प्रसंग वाचून काडल्यात हरिभट आनी नरुभटाचो भटी बोलीचो वापर. आनी विनोदी नाटक बरयता आसतना एक रिस्क ही आसता की हालीसराक बारीक बारीक गजालीक लागून खूब जाणांच्यो भावना दुखावतात. म्हणटकीर विनोदी नाटक बरयतना ती रिस्क चड आसता. कोणाची कित्याक लागून भावना दुखवत सांगपाक जायना. म्हणजे केल्लो विनोद जो आसा, आतां जसो म्हाका दिनेश बाबान म्हणलें की राजा बाबा हांगा आसा नाटकी म्हणून, म्हाका थंय वचून मागीर अरे आपणे नाटकी म्हणलें म्हणून तुका वायट बी दिसूं ना अशें म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें ना तशें म्हज्यो भावना दुखावनात. पूण एक विनोदी नाटक बरयतात वा विनोदी कितें बरयतात त्या वेळाचेर ही एक रिस्क फॅक्टर वा आसताच की आपूण त्या वेळार आमकां दिसता की अरे हातूंतलो विनोद जाता खरो, पूण मागीर ताच्या उपरांत कसलें येत परतें आमकां उरफाटें तें आमकां समजना. सो परतून एकदां हांव हांगा आयोजक जे आसा तुमचे संजना पब्लिकेशनान तशेंच लेखक की म्हाका हांगा ह्या वेळाचेर जी संद दिली आनी मानाचो सोयरो म्हणून आपोवपाचो मान दिलो, ताका लागून हांव म्हजे वतीन तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं राजाबाबांचो उल्लेख उदयच्यान आयलो जमले रे जमले नाटकाचो. तातूंतले एक बारीकशी गजाल सांगता. म्हणजे पुराय नाटक जें आसा तें शब्दांची कोटी आनी दर एका म्हणजे तें नाटक सादरीकरण सोडात, म्हणजे फक्त आयकलें जरी जायत बसून जाल्यार सुद्दां दर डायलॉगाक हांसपाचें आनी हांसोवपाचें नाटक. पण निमाणे कडेन नाटक इतल्या गंभीर एक मेसेज दिवन तें नाटक सोंपता. राजा बाबान जें सांगलें की विनोदी नाटक आमी तशेंच त्याच आनी घेवपाक जाय, गंभीरतायेन घेवपाक जाय, कारण नाटक जरी विनोदी जालें जाल्यार सुद्दां निमाणे जो संदेश आसा तो खूब गंभीर आसा. आनी म्हणून जितले हांसतात नाटक पळयतना जमले रे जमले तितलेच गंभीर जातात लोक निमाणचे त्या मेसेजी कडेन. आनी तीच म्हाका दिसता विनोदी नाटकाची गिरेस्तकाय आसता, खाशेलेपण आसता, शक्त आसता. आमचे मदीं आज श्रीधर कामत बांबोळकार आसात मुखेल सोयरे म्हणून. तांकां सगळ्या कोंकणी समाजा भितर गोंय आसात, गोंया भायर आसात, भाई ह्या नांवान तांकां आदरान पाचारतात. ते एक चित्रकार, कितलेशाच कोंकणी पुस्तकांक तांणी सोबीत बरी मुखचित्रां रंगयल्यात आनी कितलेशाच नाटकांचें दिग्दर्शन केलां. आनी खेरीतपणान पुंडलीक बाब नायकाची जी जबरदस्त तांची जी नाटकां आसात ती राष्ट्रीय पावंड्याचेर वेगळ्या वेगळ्या प्रयोगांच्या माध्यमांतल्यान नवीन प्रयोग करून तांणी सादर केले. आनी कोंकणी नाटकाक एक वेगळी उंचाय आनी एक वेगळो आयाम मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न केला. जेन्ना गोवा दूरदर्शन नवीनच गोंया भितर कार्यावळी वितरावपाक लागिल्ली आनी अशे तरेची नाटकां एकांकिका गोवा दूरदर्शनच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटाल्यो, तेन्ना ज्या एकांकिकेचो उल्लेख जालो मरणकटो, ते मरणकटो नाटकांत मुखेल भुमिका सुद्दां बाईन त्या वेळाचेर वठयल्या. आनी कितलींशींच नाटकां सबंद गोंयभर गोंया भायर जंय जंय कोंकणी समाज आसा, आनी फक्त नाटक न्ही, नाटकाचो अभ्यास आनी पुराय परिवाराकच नाटकाचो हे करून जी परंपरा आसा तांची धूव तन्वी आनी पूत कलानंद मुखार व्हरतात. मागता तांचे कडेन ह्या वेळाचेर आपले उलोवप करतात. नमस्कार. ह्याच्या ह्या सोबीत आनी सुंदर अशा मठग्रामांतल्या एका फामाद नाट्यघरांत आमी सगळे उपस्थित आसात. आनी नाटक म्हणल्यार पंचमवेद म्हणटात. आनी हांगा 5 जाणांची बसपाची वेवस्था केल्ली आसा. म्हणटकच ह्याच्या सोहळ्याचे मानादीप डॉक्टर राजय बाब पवार याची उत्सव मूर्ती डॉक्टर बोरकार बाब आणि संजना पब्लिकेशनचे सर्वेसर्वा
शब्द बरयता तो मराठीराव श्री मणेरकार बाब आणि सूत्रसंचलन कशें आसचें हें कोणा कडल्यान शिकचें जाल्यार ते गोंयचे एक शिक्षण तज्ञ कोंकणीचे कार्यकर्ते स्वता नाटकां करपी बसोवपी भुरग्यांची अशे आमचे भाई अनंत बाबगनी आमचे समोर बशिल्ले आमचे कर्णकर वकार एडवोकेट उदयबाई मेघनेरे आमचे ज्येष्ठ लेखक ते नाटककार बी खूब जाणांक खबर ना भोमानेस्त नांव येना कित्याक ताका डॅडी म्हणटा हांव दोगांयची नांवां याद उरना म्हाका देवदास बाब आनी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल बाब पत्रकार आनी कोंकणीचे खडेगाठ लेखकूय बी तशें शिक्षणांतले क्षेत्रांतले आनी हांगा बशिल्ल्या सगळ्या मानाधिकांनो परत एकदां माई मोगाचो नमस्कार. तर संजना पब्लिकेशन ह्या हाच्या आघाडीच्या तशी पळोवपाक गेल्यार आतां एकमेव प्रकाशन संस्था आनी आयोजीत केल्ल्या ह्या लोकार्पण सुवाळ्याचे सगळ्यांच नांव घेतल्यात ह्या नाटकाच्या रूपान 4 विनोदी नाटकांची भर पडल्या. खरें म्हणल्यार जेन्ना राजवेबान इतलें अभ्यासपूर्ण हांगा विवेचन केलां तेन्ना हांवें म्हजें बरेंच काम कमी केलां तुमी. तर ही भोव खोशयेची आनी अभिमानाची गजाल. म्हाका दिसता एकाच बरोबर अशीं 4 कोंकणी नाटकां जावं ती अणकारीत येता हें पयलेच खेपो ही घटना. म्हणजे नाटकाची एक बरोबर सुरवेक आमी नाटक म्हणल्यार कितें पळोवया. नाटक म्हणल्यार दृश्य श्राव्य काव्य म्हणजे हातून तें पळोवपाचें आयकुपाचें अशें साहित्य. काव्य म्हणजे साहित्य ना अशें भरतमुनीच्या नाट्यशास्त्रान सांगलां. ताका एक अनंत पाठ म्हणटात. तो एक संगम. मणेरकार बाबा खबर आसतलें सांग्यार 3 न्हंयो मेळटात त्या खातीर सांगे म्हणून नांव पडलां आनी ताका पवित्र थळ म्हणटात. थंय खंय न्ही जंय जंय 3 जावं चड न्हंयो एकठांय मेळटात ताका पवित्र स्थान म्हणटात आनी तो संगम ठरता. तसोच नाटक ही अशी कला एकमेव कला जातून कितल्योश्योच कला एकठांय जातात. थंय साहित्य आसा, थंय कलर रंग आसा, थंय स्कल्पचर आसा, वास्तू आसा, संगीत आसा, नाच आसा, सगळ्यो ज्यो ज्यो म्हणून कला अस्तित्वात आसा तितल्यांचोय संगम थंय जाता म्हणून ती एक पवित्र कला. आनी परत नट ह्या उतरा वयल्यान ह्या धातू वयल्यान नाटक हो शब्द आयला. तशेंच इंग्लिशीन टू डू म्हणजे कृती करप. आमी प्रत्यक्ष कृती करतात. नाटक म्हणजे फक्त बरयलें आनी तें कपाटान उरलें जाल्यार न्ही, तें सादर करपाक जाता तेन्ना तें ताका आमी नाटक म्हणपाक शकतात. नाजाल्यार तें वाचप आनी दवरप. कादंबरी जावं कवितेचीं पुस्तकां निबंद पुस्तकां वाचून दवरतात तशें जातलें. उदो म्हणलें तशें भारतीय संस्कृतीक नाटकाक पंचम वेद म्हणून आसा. आमचे जे 4 वेद आसा ते 4य वेदांतल्यान इल्लो सार काडून हो 5वो वेद भरतमुनीक ब्रह्मदेवान बरोवपाक लायलो अशें सांगता. आनी तो एकाच वेळार सगळ्या थरांतल्या लोकांक पळोवपाक मेळटा, आस्वाद घेवपाक मेळटा. हो ग्रंथ म्हणल्यार म्हणजे भरतमुनीचे नाट्यशास्त्र ग्रंथ म्हणल्यार भारतीय सौंदर्यशास्त्राचो पुराय अभ्यास म्हणजे एस्थेटीक म्हणटा आमी ताजो. हातून 9 रसांचो भर दिल्लो आसा. हास्य रस हो तातूंतलो एक प्रमुख रस आनी तेच खातीर म्हाका घरकान्न कितें म्हणटालें तुगेल्या दोतोरान बरो पोर्ट्रेट काडून हाडून दिल्लो बर्थडेक. ताचो इतलो पोर्ट्रेट काय म्हजे कडेन काडूं येना. म्हणटा कितें करुया आयच्या
समारंभा निमतान म्हणल्यार हांगा तुमी पळोवपाक शकतात ही जरी रुपां आसली तरी हातून हो आसा तो हास्यरस आनी वो करूण रस तो तितलो आमी फोकस करूना म्हणजे ह्या समयार आतांच ताणी हें पेंटींग म्हजे कडल्यान शिकपाचें अशें हांव तांकां विनंती करतां. मातशी मदीं घाली. एका पेंटरान दुसऱ्या पेंटरान येवपी बरी पयलींचीच खडकी बसलेली. थँक्यू. कितें करता तूं केदो व्हडलो मनीस. तर विनोदा पासून हास्य रस निर्माण जाला म्हणजे आल्हाददायक. खूब जाण आमी कॉमीक नाटकां असं म्हणल्यार ताका फार्स अशें म्हणटात सर्वसाधारण. चुकीचें कांय ना तातूंत पूण तशें न्ही तें. फार्स हो विनोदाचोच एक प्रकार. फार्स मिन्स फनी प्ले for the theater full of laughter आणि हास्यास्पद परिस्थिती प्रसंग असे प्रसंग निर्माण करप विनोदी नाटक म्हणल्यार फार्स प्रहसन अशें म्हणूं येता ताका. फार्स म्हणल्यार विनोदी नाट्य प्रकार जो प्रेक्षकांचें निव्वळ मनोरंजन करता. आतां कशें तर उच्च कोटीचो अतिशयोक्ती म्हणजे एक्झॅजरेशन तातूंत आसता. अशे एक्झॅजरेशनचे देखावे सीन्स निर्माण करून मखलाशी तोपेसांवां हळूच रेशमी चिमटे काडप. मोठे न्ही हळू काडप रेशमी चिमटे लागना तशें जांगडा बी काडटा तशें न्ही अयनिशे आनी चडांत चड अतिशयोक्ती निर्माण करून प्रेक्षकाचें हांसोवपाचें काम करप. केन्ना केन्ना कुठले मारपाचें काम विनोद करता. तातूंत दुख्खाचो प्रश्न आसता. कुठले म्हणटले बाबा तुवें असो वागप न्ही. खूब जाणांक दिसता की विनोद दाखयलो अशें म्हणजे आमची जागर बी आसा पळय तातूंत अशे विनोद आसा तेन्ना जातीच्यो सुद्दां थंय येतात. ते हांव उच्चारना तें अशें आतां हें करप न्ही पूण तरी आसतना गांवांत जे समाजांत अशे कोण भाटकाळशाही जावं गुंडगिरी बेबदे स्वर आसता तांची त्या दिसा दोंगापंगा वयर काडटात. जांबावले शिगमो जाता पळय तुमी थंय शिगम्या एकूच दीस गाळी घालपाक माफ आनी इतल्यो आसता ते बायलो बी आसले म्हूण कांयच जायना. आनी आमच्या गांवांत सुद्दां होळी घेवन येतना थंय बरोबर जातीच्या नांवान ते सामके हळशीक गाडी पूण ताका हळशीक म्हणून उपयोग ते दिसा माफ तें कारण आमच्या हांगात गाळी मारपाचें इतलें भितर बदिल्लें आसा की ते आमी व्यक्त करनात दाखोवपाक सोदता की आमी सामके सुशील मनीस म्हणून आनी ते दिसा तें म्हाका हें तें आनी चड हें जावचें म्हणून इल्लें खुट्ट करून ते दिसा मारीत जाल्यार माफ. तर नाटकाचे 5 मुखेल प्रकार आसात. कॉमेडी, ट्रॅजेडी आनी मेलोड्रामा. प्रत्येक प्रकारांत आपल्यो अश्यो विशेशताय आसतात. आनी नाटकाची 3 तत्वां म्हळ्यार विशय वस्तू अभिनय आनी रस. रसा विशीं सांगलें. डॉक्टर बोरकार बाबांनी नाटकां नांवां सांगना परतून लोकपाल तातूंत अडेचो लोकपाल हें म्हाका प्रचंड अशें कितें तरी व्हडलो मनीस तातूंत कोण आसचो असो भासपाक लागलो. वास्तव मागीर कळ्ळें तो कसलो लोकपाल तो. माय मरपाकूच जाय माय घालता दोशी माणे लागले आनी धुमशण सोडलें. आनी ही नाटकां ही 4 नाटकां मूळ मराठी जाणात आमी सगळे पूण ताचें मातशें रिपिटेशन जावपाची शक्यता आसा पूण वेगळ्या शब्दांनी. मूळ मराठी जाचे कोंकणी रूपकार म्हणून येता. ह्या 4 नाटकांची रूपांतर इतली नकसूद जाल्यात की ती मूळ मराठीची रूपकारां अशें दिसत ना. ओरिजिनल नाटकां दिसतात तर मूळ मराठीची रूपकार तर ती मूळ कोंकणीचीच अशी दिसतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें शणै गोंयबाबान मोलेरेची नाटकां कोंकणी धाडली. एकूय आसात तें न्ही उदय बाबा एक 2 न्ही दुसरें तें हाजें न्ही
घालून दुसरें तें हाजें तें वेगळें हय. तर ह्या दोनूय नाटकांनी कोंकणी धाडली ती पुराय तरेन केन्नाच ती मोलियरची नाटकां फ्रेंचीची दिसली ना. ती सामकी गोंयचीच अशी दिसली. गोंयची माती, मनशां, प्रसंग, तांच्यो हालचाली, तांचो स्वभाव, धोंगा पोंगा सयत आमचीच कशी दिसली. अडेचो लोकपाल हें पु ल देशपांडे हांच्या नाटकाचो रूपकार, रशियन कथेचेर आदारिल्लें आनी अंमलदार ह्या गाजलेल्या नाटकाचें रुपांतर. हें एक नवीन रशियन नाटका वयल्यानूय अशें आमी समजता मोलियरचीच आनी फ्रेंचीच हातून विनोदी नाटकां आसा म्हणून. तें कित्याक संशय कल्लोळ नाटक खंय आमकां पळोवपाक हें दिसता खरें अशें अस्सल मराठी दिसता. बाकी बाबान तर कोंकणी करतना पदां सकट चाली सकट तें रुपांतर केलां. हांवें स्वता तातूंत जामावलें काम केलां आनी म्हाका तो हो म्हणल्यार डायरेक्टर गाडी काड. गाडी म्हणलें कित्याक फ्रेंच न्ही नाटक, म्हणटकच फ्रेंच बियाट म्हणटा न्ही तें आसूं म्हण तें केलें म्हणचें. तर माय मरपाक जाय हें नाटक मूळ मराठी सर्गेस्त प्रदीप दळवी हांच्या नाटका वयल्यान रुपांतरीत केलें. तुमकां खबर आसा पूण हांवें बरोवन जाल्लें भाशण म्हूण तें वाचतात मुशिरूय कांय तसो जावना. मरतकच कुडीचेर निमणे संस्कार करपाची पारंपारीक कार्यावळ आसता. नाट्यलेखक सर्गेस्त प्रदीप दळवी ह्या नाटकांत हो प्रसंग गंभीरतायेन पळयना. ताणें तो अस्सल विनोदी शैलीन हातासला की नाटक वाचून वा पळोवन अजाप दिसना. वदोळ स्मशानांत सुद्दां हांसोवपाक शकता अशी ताक आशिल्ली आमचे कडेन विनोदवीर आसा म्हणून सांगल्यात. तसोच हो प्रकार की मरणाचेर आनी घरान सामकें प्रेत फुडें चलता, सगळीं भटपण चलता, कोणा भितर रडपाचें आकांत आसा, कोण बिश्टी दाखोवपा म्हणून रडटात. हें सगळें चल्लां आसतना थंय विनोद जावं येता. कितें ताक त्या लेखाची आनी तेंय बी नाटक हांगचेंच दिसता. जावळ कशी माय घालता धुशी सर्गेस्त बबन प्रभू हांच्या झोपी गेलेला जागा झाला ह्या मूळ मराठी नाटकाचो अणकार. नाटक पळयतकच प्रेक्षकांच्या पोटान हांसूं घालून पेटके येतात. पेटके म्हण थोड्यान गुळे म्हणटात. तर ह्या नाटकाचो नक्षो तळाक मागीर माणे लागले आनी धुमशण काडलें न्ही, धुमशणूच न्ही तें. हें नाटक सर्गेस्त बबन प्रभू हांच्या एक मराठी नाटकाचो रूपकार. ह्या नाटका वरवीं कोंकणी नाट्य साहित्यांत निखळ विनोदी नाटकाची भर पडल्या. तर दोतोर बोरकार हे आमी खूब सगळ्यांनी सांगलां हे मुळांत एक आदर्श नाट्य अभिनेते नट. तांचो तोंडावळ पळयात, देहरचना पळयात. नटांत फावो सारकीच नैसर्गीक सगळें तांकां देह देवान दिला किंवा तांचें आवय बापायचें कर्तूब. ते मुळांत नीज नाट्य अभिनेते आशिल्ल्यान नाटकांत खंय कितें जाय हाचो तांकां अभ्यास बरो आसा. अभिनेता आशिल्ल्यान नाटकांत कितें जाय कितें नाका तशें दिग्दर्शकाक कळटा. कोणाक खंयचो पाठ दिवचो, प्रकाशन कोणें करची तांकां हें तांकां बरें. देखून तांची नाटकां प्रयोगक्षम आनी थारतात. शिवाय ते चित्रकार आशिल्ल्यान सौंदर्य शास्त्राचो म्हणजे एस्थेटिकाचें एक ज्ञान प्रत्येकाक आसपाक जाय. प्रत्येक दिग्दर्शकाक लेखकाक तें आसपाकूच जाय. ताचो अभ्यास जाणवता. शिवीच्या आनी शांतादुर्गे चरणा कडेन तांची चडशीं नाटकां जाल्यात. एका एक नाटकाच्यो 28 प्रयोग जाल्यात आनी हांवूय तांची नाटकां चडशें हांव कुडलीक बाबी वताले खास करून तांगेली संगीत नाटकां जातालीं तेन्ना. आनी अनुभवी तशेंच नवे हौशी कलाकार मेळटात. गोंयच्या नाट्य मळा वयले दिग्गज आनी ह्या मोठ्या गांवांतले दिग्गज रंगकर्मी सर्गेस्त दिपूपय आंगले हांचे तांकां आशिर्वाद लागला. आमी तांकां मराठीवादी म्हणटाले, कट्टर मराठीवादी खरें, पूण ते तशे कोंकणी विरोधी नाशिल्ले. सगळे चडशे ते हयात आसा पर्यंत तांचे कडेन जाता पर्यंत ते नाटकां दिग्दर्शीत करपाक हांगा शिवीच्या देवळा कडेन बरी आयल्यात. आनी तर मोठ्या ग्रामांतल्या ह्या श्री दामबाबाच्या सासयेन पावन आनी पवित्र जाल्ले ह्या भुमीत ह्या 4 नाटकाचो विमोचन जाला. ही खरेंच एक अभिमानाची गजाल. फुडाराक अशीच नाट्य सेवा तुमचे कडेन जावं. घडयाळीक पळयत तें खबर आसा अध्यक्ष स्थान पळय आसा न्ही ताका मातशें चड वेळ उलोवपाचें हें आसता.
प्रोग्राम बेगीन सोंपता बाई आनी वाडोवं म्हणटकीर हांवें एकच पेला नाटकान काम केल्लें बरें 40 वर्सां पयलीं. तातूंतले चडशे डायलॉग म्हाका जशें मरणकट हो नाटक सबंद म्हाका पाठ आसा. त्या नाटकांत तो पळय हिरो भुमिका केल्ली तेन्ना म्हाका कॉलेजींत 1976 अभिनयाचें पयलें बक्षीस मेळिल्लें आनी आमचे वर्षा उजगांवकर ताका मराठींत अभिनेत्री म्हणून पयलें इनाम मेळिल्लें. हो एक इतिहासान नोंद करपा सारकी गजाल. तर एकच पेला तळीराम आनी ते हातून बसतात कित्याक हांगा सोरो पिवपाची जाली. आर्य मुदिराम मंडळ करेक्ट. म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा हें नाटक अशें रामर. पूण तांणी तें कोंकणींत एकूच घोट म्हणून केल्लें आनी माधव बोरकरान तातूंतल्यो पदां ताणें लेट केलीं. पयलीं तें एकच प्यालो म्हणून आशिल्लें. आयकुपाक बरें दिसना. प्यालो म्हणजे स्टिलचो प्यालो असो दिसता. पूण एकूच घोट हें अत्यंत सारकें नाटक नकसूद मुदेर सीक कशें. तर बघेरा हे बघेरा म्हणे दारू सुटत नाही. वणवंड दारू सुटत नाही. अरे बाबा बघ्या आपण 4 दिवस परीक्षा देतो आणि एकदाची ती पदवी मिळवतो आणि ती आपल्याला कायमची चिकटते. तशीच बायको एकदा गळ्यात माळा घातली की उभा जन्म बायकोचा लवेदा पाठीमागे लागतो. आता पदवी सुटत नाही, बायको सुटत नाही, पण दारू कशी सुटणार? तशीच बायको वाईट नाही, पदवी वाईट नाही, पण दारूच तेवढी वाईट का? हे बघ्या ये शेवटचा एकच प्याला. हा एकदम नव्या धारेच्या एक अणकुंची शेवटचा एकच प्याला. प्रेक्षक असतात ते सदांच 2 खेपो ताळयो मारतात. एक बाबा एकदाचे तुका थांबय. दुसरी असते ती आनी कितें तरी करा. म्हणजे आनी एक खरो घडिल्लो प्रसंग सांगता तुमकां. हे नाटका कडेन संबंद न्ही, विनोदी म्हणून हांव सांगता. आमचे हाजें एक पथक कला अकादमींतल्यान आर्ट कल्चरांतल्यान खंयचे तरी फॉरेन कंट्रीक वचपाक भायर सरले. तातूंत पांडुरंग फळदेसाय आमचो खरेकार बाब सगळे आशिल्ले आनी तातूंत कांय ख्रिश्चन भाव आशिल्ले. ताणें सांगलें तशें आमकां गोंयकारांक इतलेंय ना म्हणून सांगूं रातचें उदय बाबा न्ही आनी आमगे मास्टर दत्ताराम बी नाशिल्लो, अजीत केरकार बी घेनात केन्ना. तांकां इल्लें तें कुट्ट करचें पडटा. कुट्ट हो शब्द सुद्दां काय बरो, कांय जाण ताका अष्टकुट्टर म्हणटात. तर ते हांकां सांगलें थंय सोरो बी कोणाक व्हरप ना, वाटेर धरीत जाल्यार तुमी परत तुमच्या गांवां गोंया पावपा ना. तरी एकटो आशिल्लो तो मेरशेचो. ताणें कितें केलें, ताजे कडेन सगळें हाजें सामान आशिल्लें कसलें वाजोवपाचें. तातूंत धोल आशिल्लो. धोलांत ताणें एक क्वार्टर काडून हातूंत दवरलो. कित्याक धोलान दवरलो भितर. आनी हें हांगा आमगेलें दाबोळी विमानतळार, मुंबय विमानतळार फुडें कांयच दिल्ली जालें ना. थंय ते राष्ट्रान म्हाका ताणें एक्झॅक्ट खबर ना. तर तें हाजेर स्कॅनराचेर दवरलो स्क्रिनाचेर. आनी सगळ्यांच्या पोटान पळयलें सगळें. आनी सगळे कोण थंय माळशेक पांय पडटात, साईबाबाची प्रार्थना करतात, कोण दामबाबा प्रार्थना करतात. सगळे देव 33 कोटी देवाचे वेगवेगळे करतात. कितें जातलें? गोंयचें नांव खराब आनी ते शिवाय सरकारी पातळीचेर. आनी ते शिवाय एकदां थंय प्रेजां उडयलें सोडनाशिल्लें खंय असो तो कायदो तांचो. तर तातूंत आमगेलो कांता गावडे आशिल्लो. वेट म्हणालो, रिमूव दॅट बॉटल. ती ही आशिल्ली कोण पुलीस फिमेल, गिव दीस बॉटल टू मी. ताणें हातार हे वॉटर यू डुईंग, वेट असो हातार दाखयलो, उजव्या हातान घेतलो आनी हाजेर धोलाक असो थारयलो. सी नाव बीट लायक दीस, नायस साउंड, डूम डूम, ओ नायस, गो 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 गो. सोडलें.
हो खरो जोक आं तातूंत कुस्कुटाचें एक्झाजरेशन ना आनी हांव खूब कडेन सांगता आनी लोकांक हांसोवपाक लायता. सुरवातेक हांसून हांवें हास्यरसाचें नाटक म्हणून संदी घेतलें ना, हांव इतलें उलयना आनी कांयशें रिपिटेशनूय जालां म्हाका खबर आसा. तरी पूण तुमी सगळ्यांनी सोंसून घेतलें आनी हांव घडयाळ त्या खातीर बांदना. सोंसून घेतलें हे खातीर तुमकां हांव नमस्कार करतां आनी आयोजकांनी आनी दोतोरान म्हाका ही संद दिली हाज्या खातीर हांव तांकां दिनवासतां. आनी एक सांगता तुमकां, हो प्रोग्राम म्हाका दिसता 3 म्हयने पयलीं कला अकादमीन जावपाचो आनी तातूंत कितें जालें, राजय पवारूच ताका जाय आशिल्लो गोंयकाराक, तशें नासता तें. तर कला अकादमीन जालें तें एके वटेन बरें न्हय, प्रोग्राम चालू आसतना थंय वयल्यान आमचे कोसळ्ळें, थंय दुसरो ताज महाल करचो पडलो. म्हणजे तें कितें केलें म्हणटकच हांवें आनी सांगलें म्हाका दोगांयनी मातशें नांवां दुसरीं कोणी, हांव तें नांव सांगना, तितलेच ताकतीचे 4-5 जाणां नांवां सांगलीं. तांकां कशेंच पसंद ना. राजय पवार तो राजय पवार जाय आनी हांव तो हांव जाय, अशे तरेन असो हो सगळो एक कार्यक्रम जालो. आनी परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं भाई. तुम्ही विस्तारान नाटक म्हणजे कितें, नाट्यशास्त्र या संबंधी सांगता सांगता नाट्य प्रयोग आणि नाट्य सादरीकरण, नाटकाचे वेगळे वेगळे आंगां हाची बरीचशी उपयुक्त अशी माहिती आज आमकां सगळ्यांक दिली. खंयची कार्यावळ जाली उपरांत टेक होम म्हणून कितें तरी आसपाक जाय अशें सदांच आमचो श्रीधर कामत बांबोळकार न्ही, इंजिनियर श्रीधर कामत आमकां सदांच म्हणटालो. आयज जर टेक होम म्हजे खातीर जर कितें आसत जाल्यार केन्नाय सपोज म्हज्या घरकान्नी जर म्हज्या बॉल्सांत बी क्वार्टर सापडलो जाल्यार तो खंय मेळिल्ल्या खंयच्या लागींच्या वस्तूक सारवपाचो आनी डण 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 घालपाचें. सो अशे तरेची एक नवी आयडिया. एनिवेज जोक अपार्ट, खूब सुंदर अशें समयोचित उलोवप भाईन केलें, तांकां चड चड देव बरें करूं. दोतोर प्रदीप बोरकार हांची 4 पुस्तकां जरी आयिल्लीं आसत जाल्यार सुद्दां जे पयलीं जाचो उल्लेख जालो, एकच घोट सारकें पुस्तक हाजे पयलीं उजवाडाक आयिल्लें आसा, जाचो 24 मे 1991 दिसाक तांणी केल्लो, मूळ राम गणेश गडकरी हांचें तें नाटक. ताजे भायर संगीत सौभद्र सारकें नाटक तांणी अनुवादीत केल्लें आसा, जे बळवंत पांडुरंग किर्लोस्कर हांच्या लेखणेंतल्यान आयिल्लें. आनी प्रल्हाद केशव अत्रेंचें लग्नाची बेडी सारकें नाटक, जी सगळीं नाटकां कठीण नाटकां तशीं पळोवपाक गेल्यार. आनीक त्या काळाचेर गाजिल्लीं मराठी नाटकां ती कोंकणींत कोंकणीचें रूप दिवन, कोंकणीचो फ्लेवर दिवन कोंकणी धाडपाचें भौमालादीक काम डॉक्टर प्रदीप बोरकार हांणी केलां. उपकाराचे उलोवप ते करतले, पण ताचे आदी मानचिन्नाची भेट हांव मागतां श्री दिनेश पापणेरकार हांचे कडेन. तांणी आयचे मुखेल सोयरे श्री श्रीधर कामत बांबोळकार हांकां मानाची भेट, तेच प्रमाणे डॉक्टर राजय पवार हांकांय. डॉक्टर प्रदीप बोरकार आणि ती चकचकीत आसा ती म्हजे खातीर. मागता डॉक्टर प्रदीप बोरकार हांचे कडेन, तांणी ह्या वेळार आपल्या मनांतल्यो भावना व्यक्त करच्यो आनी उपकाराचे उलोवप करचें. एकच दोतोराचो प्रामाणीकपणा नाटका कडचो हो मुद्रत सांगपाकच जाय. जेन्ना फाटली 3 पुस्तकां उजवाडाक आयिल्लीं तेन्ना म्हाका वक्त्याची याद जायना, पूण तांणी सांगिल्लो उगडास सांगता आनी मागीर दोतोराक उलोवपाक आपयता की नाटकाच्यो रिहर्सली मडगांवांत जाताल्यो. आनी 1-2 फावट अशे प्रसंग आयले की दोतोर वास्कोच्यान येवपाक आयलो नाटकाच्या रिहर्सलीक तालमीक म्हणून, आनी दोतोराक वेर्णा पावतकीर फोन गेलो की ना दोतोर आयज नाटकाची रिहर्सल कॅन्सल जाल्या. आनी तरी आसतना नाउमेद जायनासतना दोतोर दुसरे दिसाक त्याच टायमार रिहर्सलीच्या टायमार हांगा उपस्थित. इतले नाटका कडची कमिटमेंट. लेखन तर आसाच, पण जेन्ना नाट्य सादरीकरण म्हणून जाता, सादरीकरण हो नाटकाचो महत्वाचो भाग आसता आनी त्या नदरेंतल्यान सादरीकरणा कडची कमिटमेंट, एकूणच नाटका कडची कमिटमेंट. डॉक्टर प्रदीप बोरकार तुमकां उलोवपाक आपोवचे पयलीं राजय बाब पवार हांणी जें तुमकां सांगलां की एक तुमच्या हातांतल्यान स्वतंत्र नाटक तयार जावप ही गरज आसा कोंकणी नाटकाची, कोंकणी नाट्य संहितेची. त्या खातीर हांव तुमचे कडेन परतून एक फावट सगळ्यांचे वतीन मागतां की तुमचें एक स्वतंत्र नाटक बरोवन जावचें आनी संजना प्रकाशनाचे वतीन तें प्रकाशीत जावचें मागता दोतोर प्रदीप बोरकार हांचे कडेन आपले उलोवप. हाचे बशिल्ले म्हजे आमी बांबोळकार, तशेंच आज पयल्याच खेपे आमची भेट जाल्ले डॉक्टर राजय पवार, म्हजे इश्ट दिनेश मणेरकार आनी अनंत अग्नी, आनी हांगा फुडें बशिल्ले उदयराव भेंब्रो,
देवदास कदम आणि वसंत सैल आणि हांगा जमिल्ले म्हजे सोयरे आनी आमीक. हांव साहित्यकार न्ही म्हणटकर तकलेंत हाडून नाटक कशें बरोवप तें म्हाका खूब कुस्तार जातलें. हांवें फक्त पयलींच्या नाटकाचें ट्रान्सलेशन केलां. आतां ती कोंकणी घाले पळय ती आमचे पयलींचे जाणटेले उलयताले खुबशीं उतरां. जाणटेले म्हजो बापूय आनी ताजे फ्रेंड्स उलयताले त्या वेळा वयलीं लक्षांत दवरून ती उतरां हातूंत नाटकांनी आयल्यात. हाचे पयलीं हांवें 3 नाटकां संगीत नाटकां ट्रान्सलेट केली. पयलें संगीत सौभद्र हें 1989 ट्रान्सलेट करून ताचो प्रयोग पयलो केलो आनी त्या प्रयोगाक पुंडलीक नायक बाब, दामोदर मावजो, नारायण मावजो आनी तुमी आयिल्ले तेन्ना येवन पळोवन गेले. आनी तातूंतली खासियत म्हळ्यार त्या नाटकांतलो बलराम कोंकणी भिकुपय आंगलेन केल्लो. मागीर 1991 हांवें एकच पेला नाटक माचयेर बसयलें. ताजे 3 प्रयोग केले. एक बुरी आमच्या देवळांत, दुसरो वास्को केलो आनी तिसरो ओलंपीक ती सर्त जाताली पयलीं, आतां जाता काय नकळो. त्या सर्तीक आमी तें नाटक घेवन गेले. एक 20-22 जाणांचे आर्य मदिरा मंडळ घेवन. मागीर ही आतां केल्या ती लग्नाची बेडी 2000 सालाक तें ट्रान्सलेट करून ताजे आमी गोंयभर प्रयोग केल्या. 25-30 प्रयोग केल्या. सगळे हातूंतय केल्यात. रवींद्र भवन वास्कोचे, रवींद्र भवन सावड्ड्या, मोमोदी जाले कला अकादमी 4 कडेन आमी केल्यात. त्या भायर सगळे गांवांनी केल्यात, लोलये धरून पेडणे पसून. आनी मागीर ही नाटकां 1994 अंमलदाराचें नाटक केलें. तेन्ना तें अंमलदारच म्हूण गेल्लें. मागीर 2004-05 ह्या वर्सांनी ही नाटकां केली. ती नाटकां करतना पयलीं ट्रान्सलेट केले बरोबर ताजे प्रयोग केले आनी तातूंतल्यान लोकांक जें कशें आवडलें त्या प्रमाणे मागीर ती ताजी काडाकोड करून मागीर पुस्तक बरयलें. आतां हातूंत हांवें एकूच म्हजे तकलेन घाला म्हणटा तें माय मरपाकच जाय. हातूंतलो लिमाणो अंक म्हाका मातसो तो कमी दिसलो. तो हांवें नव्यान बरयला. इतलेंच म्हजें ह्या नाटकाक म्हजें बाकीचे सगळे ते फक्त कोंकणींत रुपांतरीत केल्ले आहा. आतां हाजे फुडें आनी नाटक बरोवप आनी तकलेंतल्यान बरोवप हें म्हजे आवाक्या भायर आसा अशें म्हाका दिसता. दुसरें म्हणजे आतां म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली की संगीत मराठी नाटकां जाता पळय आसात ती 17 नाटकां हांवें मराठींत केल्यात आमच्या स्टेजीचेर. त्या भायर गोंयांत खूब कडेन.
तशेंच धर्तेचेर कोंकणी नाटकां नवी बरोवन त्या धर्तेचेर नाटक करप अभिजात संगीत घालून. आनी ही हांवें सुचोवणी कितलेशा वर्सां पयलीं खूब जाणांक केल्ली. म्हाका दिसता उदय भेंब्रे बाबाक बी केल्ली हांवें, मागीर पुंडलीक नायकाक केली, पूण ती फळादीक जावना अजून मेरेन. हाजे कडेन जायत जाल्यार तातूंत संगीत घालून दॅट हांव फुडें ती व्हरूंक शकता अशें म्हणून बरयता जाल्यार. ती एक कोंकणी नाट्य हातूंत एक ती उणीव म्हणपाक जाता, तसलीं नाटकां ना म्हणून. आतां ती संगीत म्हणून एक हातूंत घालतात कोंकणी नाटकांनी, पूण ती लायट संगीत, ताका कांय हें ना, अर्थ ना. आतां हांगा आमच्या ह्या चारय नाटकांनी काम केल्ले कलाकार आसात. थोडे म्हाका दिसतात, खूब जाणां आपयल्ले, सगळे येवंक पावना. म्हणटकर हांव तांकां नांवां घेवन आपयता, तांकां एक फूल आनी हें दिवन सत्कार जावचो. हे एका नाटकांत काम केल्ले कलाकार मित्रा बोरकार पयले, सूरज बोरकार, माय मरपाकूच जाय ह्या नाटकाचो धमाल करपी पराग सबनीस, सलोनी प्रभुदेसाई, उदय बोरकार, प्रमिला बोरकार, हे नांव घेता पूण म्हाका ते लोक दिसना हांगा. शैला देवारी, हरिपय आंगले, सगुण बोरकार, मोहिनी बोरकार, मंजुषा तळावलेकर, राजेश प्रभू, संकल्प प्रभू, उल्हास जोशी, अरविंद काकोडकर. आता दोन नाटकांनी काम केल्ली. प्रणिता बोरकार प्रभुदेसाय ती येवना हांगा. 3 नाटकांनी काम करपी हरिओम बोरकार तो येवना. संदीप प्रभुदेसाय, आणि 4 नाटकांत काम करपी अपर्णा बोरकार. एका नाटकांत काम करपी आणि एक चित्रा खांडेपारकर.
म्हगेली नाटकां करपाची हौस अजुनूय चालू आसा. हांव केन्ना केन्नाय व्हडलो नाट्यकर्मी प्रसाद सावकार हांकां वचून मेळटा, तांचे कडेन उलयता. ते एकदां उलोवपाक लागले की ते सगळे बालगंधर्व धरून सगळे खबरी परत सांगतात, ते आयकून घेतात. आनी म्हाका विचारता ते अंदू कितें करतात. हें अंदू म्हणून जायना, हें म्हणून एकदां तुवें तोंडार रंग लायलो की तो परत पुसपाचो ना. एकदां आर्टिस्ट म्हणून पोरं हांवें नाट्य प्रवेश केल्ले संगीत सुवंतुला आनी एकूच गोठाचे बांबोळकार बाबा येयल्ले. आतां अंदू कितें करपाचें तें अजून ठरवना. पूण 21 मे वसंत पुजा आमची आतां त्या हाका हांव सारको बरो जेल्यार करपी. राजे पवार आनी बांबोळकार बाब आनी म्हजी व्हडली तुस्त केली कित्याक म्हाका खबर ना. आनी तशेंच आनंद नगनी बाबानूय बी. हाजे खातीर हांव खूब उपकारी आसा. आनी सगळ्यांनी हांगा येवन तुमी म्हाका ह्या सुवाळ्याक आदार दिलो आनी बरें दिसलें. धन्यवाद. एडवर्ड बाब, तुमकां लेखक एक पुस्तकाची प्रत भेटोवंक सोदता, हांगा व्यासपीठार येवचें म्हणून मागता. दोतोर प्रदीप बाब बोरकर हांच्या हातांतल्यान अशीच नाट्य सेवा, साहित्य सेवा घडत उरूं म्हणून आमी मागया. ही कार्यावळ हांगा सोंपता, पूण ताचे पयलीं एडवर्ड बाब फालेर आमचे मदीं आसात, आदले केंद्रीय मंत्री आनी सदांच उमेदीन कोंकणीच्या कार्यावळींत मुजरत हजर रावपी. तांकांय बी हांव येवकार दितां आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यावळीक मुजरत हजर रावले म्हणून चड अधिक चड देव बरें करूं.